सगळ्यांक तुमकां देव बरी सकाळ आवडयता आनी कांयच आमी एका वेगळ्याच कार्यक्रमाक सुरवात दिता। नलगत कोंकणी अकादमी वेगवेगळे कार्यावळी करता, तातूंत एक ही नवी कार्यावळ आमी आस्पावन घेतल्या, जाका आमी नांव दिलां म्हयन्याचें उलोवप। आयच्या ह्या कार्यक्रमांत आमी आमचोच पांखी बरोवपी, विधानसभेचो आदलो सभापती, कांतोनिस्ट, तियात्रिस्ट, संगीतकार म्हणल्यार जाता, कोंकणीच्या खंयच्या मळार ताणें पावल दवरूंक ना असो जर प्रश्न केलो जाल्यार ताका जाप ना अशी आसची ना असो तोमाझिन बाब कार्दोज आयज हें उलोवप करतलो। दालगाट कोंकणी अकादमीचे अध्यक्ष विन्सी बाब कार्दोज, चिटणीस विलियम बाब फेर्नांडीस, वायस प्रेसिडेंट आमचो दानियल बाब, ट्रेजरर सेल्सो आनी हांगासर एकटवल्या म्हज्या भाव आनी भयणांनो, आयचो टॉपीक जो आसा म्हणल्यार आयचे परिस्थितीन आमचे आवय भाशेक कशी सांबाळुया। ह्या उलोवपांत हांवें सादे सादे प्रश्न घेतलेले आसा आनी त्या खातीर आमकां जरी तर आमकां जाय आमची आवय भास उरलेली, आमी तेजो सांबाळ केल्लो जाल्यार ती ल्हान ल्हान कामां केल्यारूच जाता। त्या खातीर पयले सुवातेर हांव जेन्ना आमचे आवय भाशेन म्हणटा, आमची आवय भास वो कोंकणी भास जेन्ना म्हणटा तेन्ना म्हाजें रेलेवेन्स फकत रोमी लिपींतले कोंकणीक आसा। म्हळ्यार सांगतना रोमी लिपींतली कोंकणी भास आमच्यांनी कशी सांबाळूं येता। कित्याक देवनागरींतली कोंकणी भाशेक खंयपुणी कितें फायदो जाल्लो आसा, तो कोण पूण तिका राखता, पूण ते भाशेन राखपी आमकां ना। त्या पासून आख्ख्या म्हाज्या उलोवपांत जे आवय भास वो कोंकणी भास म्हणून जें कितें येतलें म्हणचेंच तें रोमी लिपींतली कोंकणी भास। त्या खातीर आयच्या गोंयांतली आमचे भाशेची कितें परिस्थिती आसा ताचेर नदर मारया। पयले सुवातेर राजभास कायदो आसा। राजभास कायद्यान कोंकणी ही भास राजभास केल्या, पूण एक डेफिनेशन घालून थिंगा फकत देवनागरी, कोंकणी इन देवनागरी मीन्स द ऑफिशियल लँग्वेज हें घातलेलें आहा आनी ताका लागून रोमी लिपींतली कोंकणी भास सारकी शेणलेली आसा, कुशीक पडलेली आसा। जरी कोंकणी भास राजभास करचे खातीर 100% रोमी कोंकणीच्या पाटलावदारांनी वांटो घेतला, चळवळ केल्या आनी ती राजभास केल्या, तरी पूण जेन्ना राजभास जाली तेन्ना रोमी कोंकणी कुशीन दवरली। म्हणटकूच पयले सुवातेर राजकीय मळार आमचें जें स्टॅन आसा रोमी कोंकणीचें तें सारकें अस्कोत आहा। आनी आयचे जे राजकारणी आसा, आमदार आसा, मंत्री आसा, ते एकलोय त्या कायद्याक आतलांक सोदिना। जे रोमी कोंकणीचो आदार घेवन जिखलेले पासून आसा ते पर्यंत आतलांक सोदिना। सो त्या खातीर ही परिस्थिती आसा, राजकीय परिस्थिती ती एकदम गंभीर आसा हातून अशें म्हाका दिसता। दुसरे सुवातेर जरी तर रोमी लिपीन कोंकणी भास शिकयलेली इस्कॉलांनी जाल्यार तिका एक स्थान आसतलें आसलें, म्हळ्यार भुरगे शिकोन ते फुडें पावतले आसले आनी तिवूय जिवी उरतली आसली। पूण तेवूय आमकां ना, तेवूय ना कारण सरकाराचें म्हणणें आसा की राजभास कायद्यान फकत देवनागरींतली कोंकणी मानून घेतल्या, त्या खातीर
आमची इस्कॉलांनी देवनागरीनूच कोंकणी जाता. पूण तरी पूण आमी हो भायल्यांतल्यान पर्यंत हें करूंक ना, प्रयत्न करूंक ना की आफ्टर द क्लास आवर्स बाबा रोमी कोंकणीन भुरग्यांक कितें शिकोवचें. सुरवात म्हणल्यार उलोवप करपाक सुरवात केलेली, बिस्पालागी उलयल्ले, पूण तें जावंक ना. म्हणटकूच ही परिस्थिती आसा रोमी लिपींतले कोंकणीची राज पाटलेर पळयतलो जाल्यार. एट द पॉलिटिकल लेवल दिस इज द सिच्युएशन ऑफ कोंकणी इन रोमन स्क्रिप्ट. मागीर आयच्या गोंयांत आमच्या समाजीक कोंकणीची समाजीक परिस्थिती कितें आसा. राजकीय परिस्थिती आसा तेच्या परस भिरांकूळ म्हाका समाजीक परिस्थिती दिसता. सोशल इन द सोसायटी, सिच्युएशन ऑफ आवर लँग्वेज इन द सोसायटी. पयले सुवातेर जायते गोंयकार रोमी लिपीचे पाटलावतात. आपल्या चालत्या जिवितांत कोंकणी उलयता. ही एक व्हड दुखाची खबर. कित्याक आमी आमच्या जिवितांत कोंकणी भास उलयना. जरी तो सिनियर उलयना जाल्यार ज्युनियर्स कशे उलयतले. आनी ह्या खातीर म्हाका दिसता एक व्हड आमच्या मदें एक रोमी कोंकणीक एक व्हड धोको बसलेलो आसा. कित्याक आमी कोंकणी भाशेन उलयना. दुसरे सुवातेर जायते गोंयकार जे कोंकणीचे रोमी कोंकणीचे पाटलावदार रोमी कोंकणीन आयिल्लीं पत्रां मासिकां वाचिना. पेपरां येता, इतलीं पेपरां येतालीं जेन्ना लोक वाचताले ते आज मरण 2-4 उरल्या. तिवूय आमचो लोक वाचिना. तिवूय दुखाची खबर आसा. तिसरे सुवातेर जायते गोंयकार रोमी कोंकणीचे पाटलावदारूच म्हणटा हांव घडये आपल्या भुरग्यांक रोमी कोंकणी शिकोवंक धाडीत आसले. जरी तर इस्कॉलांनी रोमी कोंकणीन शिक्षण मेळटालें. पूण तें मेळना जाल्ल्या कारणान रोमी कोंकणीचे पाटलावदार देवनागरीन कोंकणी शिकपाक कशें कबूल जायना आनी त्या खातीर ते इंग्लिशीक वयता. सो ही शिकोवपाची तरतूद नासलेल्या कारणान आमच्या लोकांक आमच्या भुरग्यांक रोमी कोंकणीन शिकोवंक मेळना. जायते गोंयकार तियात्र, मांडो, दुलपदां, कोंकणी चलचित्रां हांकां तांकां पडलेलें ना आनी तांकां रुचूय ना आयकोपाची. कित्याक तांची रूच आनी एक वेगळे सुवातेर गेल्ली आसा. दुसरे व्हडले सुवातेर जायत्या गोंयकारांक कोंकणीची संस्कृती, कोंकणी संस्कृती हो गोंयची संस्कृती जे संस्कृतींतल्यान आमी वाडपाक जाय, व्हडले जावपाक जाय आनी ती आमच्या आंगान आसपाक जाय, तेवूय आमच्या जायत्या गोंयकारांक तें करिना. ताका आमचे नाच बरे दिसना, लोकनाच बरे दिसना, आमचें गीत बरें दिसना, लोकगीत बरें दिसना. अशें आयज चलून गेलां आनी कोंकणीक आमी विसरत गेल्या. जायते गोंयकार हें हालींच्या फाटल्या 15-20 वर्सांची खबर. इगोर्जांनी कोंकणी भाशेन मीस जाता. पूण जायते गोंयकार जांकां कोंकणी सजमता पूण ते कोंकणी मिसाक वचना, आपल्या भुरग्यांकूय कोंकणी मिसाक धाडिना. ही आनीक कित्याक आजून पासून हांवें सदांच म्हणलां जो पर्यंत इगोर्जेन कोंकणी भास आसतली तो पर्यंत कोंकणी आमच्या लोकांच्या तोंडांतली मरची ना. पूण जरी तर फाल्यां कोंकणी जायते सुवातेर जालां हें कोंकणी भाशेंतल्या मिसांक लोक येना जाल्यार ऑटोमॅटिकली आपशी मिसां बंद जातली. आनी ज्या दिसा मिसां बंद जातली त्या दिसा आमचो समाज आमकां कोंकणी चुकली अशें म्हणपाचें उत्तर. त्या फुडें आतां असली ही जी पळय समाजीक परिस्थिती आसा आनी जी लोकांक लागून समाजीक परिस्थिती आसा, सरकाराक लागून न्हू,
वो खंयच्या कायद्याक लागून न्हू, पूण तांकांच खालतेपण दिसता. त्या खातीर हे भाशेन आमी विसर घालून कित्या खातीर पावता, कित्याक लागून आमी कोंकणी भाशेचेर विसर घालता, आमचे आवय भाशेचेर विसर घालता. पयलें कारण म्हाका दिसता त्या प्रमाणे हें गोंयांतूच न्हय पूण खंयचोय खंयच्याय जरी तर एका प्रांतांत इंग्लेज भाशेन राजकारभार चलता जाल्यार त्याच प्रांतांत आसलेल्यो दुसऱ्यो आमच्यो भासो इन्क्लुडींग आवय भास तिचेर वायट परिणाम जाता. आतां कित्याक लागून वायट परिणाम जाता? आतां गोंयांतूच पळयात, इंग्लिशीन तूं फ्लुएंट आसल्या शिवाय, इंग्लिशीन तुका डिग्री आसल्या शिवाय तुका जॉब मेळना. आनी भास म्हणटा ती नोकऱ्यो दिवपाचें साधन जावंकूच जाय. जो पर्यंत कोंकणी भास नोकरी दिना, म्हणजे नोकरी कोंकणीचे अमकेच शिकप आसल्या शिवाय तुका नोकरी मेळना अशें जातलें तेन्नाच की कोंकणी भाशेक इम्पॉर्टन्स येतलें. म्हणल्यार आयज जालां कितें, इंग्लिशीन सगळें चलता. सो आवय बापायक दिसता आमी कित्याक आमचो वेळ पिड्ड्यार करया कोंकणीन धाडून, कोंकणीन कितलें शिकयलें म्हणून तांकां सिरीयस मेळपाचें ना. सो बेस्ट थिंग तांकां इंग्लीश शिक्षणाक धाडटा. आनी ही पयलो मुखेल कारण आसा. कित्याक जरी तर गोंयांत कोंकणी भाशेचें शिक्षण आनी कोंकणी भास अमकी पर्यंत शिकल्यारूच अमक्यो गव्हर्मेंटान सिरीयस मेळो येता अशें जाल्लें जाल्यार आयज घडये सिट्युएशन पत्त्यान जातालें. पूण ना, हें पयलें कारण आमी हेका लागून आमचे भाशेक विसरता. इंग्लीश भुरगो जो शिकता तो एकाडेमिकली कितलोय हाय आसोंकूच तो तितूनच कशी जायना. तो उलोवपानूय फ्लुएंट जावपाक प्रयत्न करता. आनी तेका लागून तो चालत्या जिवितान आपल्या आवय बापाय लागीं इंग्लिशीन उलोवपाचो प्रयत्न करता. आवय बापूय भुरग्या लागीं इंग्लिशीन उलोवपाचो प्रयत्न करता आनी कोंकणी भाशेचेर सारकी विसर पडटा. आनी हाचें कारण आमच्यांनी आवय बापायन कांय म्हणूंक जायना. कित्याक आयज इंग्लीश भास पोटाची भास जाल्या. पोट तूं भरतलो जाल्यार इंग्लीश गरजेचें. जाल्यार त्या खातीर ही एक कारण आसा. ह्या कारणाक लागून आमचे लोक कोंकणी भास लागीं वचपाक विसरता. ना, अशें जाल्या उपरांत अशें तर जाता, इंग्लिशीचो इतलो प्रमाण तर आमच्या भुरग्यांचेर पडटा, आवय बापायचेर पडटा. अशें जाता जाल्यार आमच्या भुरग्यांक शिकपाक धाडचें, कित्याक चड लोक ना धाडचे, कित्याक तातूंत फायदो ना. उलोवचें, कित्याक उलोवचें, कित्याक इंग्लीश फ्लुएंट आसल्यार तुका सिरीयस मेळटा. सो हाका लागून आमी आमचे भाशेचेर विसर घालता. कांय गोंयकार आसा जे इंग्लीश भास इज अ लँग्वेज ऑफ स्टेटस म्हणून समजता. आनी तांकां इंग्लीश भास उलयल्यारूच व्हडल्या मदें मान रेस्पेद आहा अशें तांकां दिसता. जरी तें फटकिरें व्हडपण जाय, इवन मिसाक पासून जायते लोक इंग्लीश मिसाक वयता तांकां इंग्लीश समजना, पूण तरी पूण ते मिसाक आहा. इट इज अ मॅटर ऑफ स्टेटस. सो तेकाय लागून आमी आमची भास हें जाता, ताचे आमी विसर घालता. सो इतल्यो वस्तू आमी विसर घालता. आनीकूय आसत, म्हाजे नदरेन गेल्यार कांय घातले हांगा. ते तुमी फुडें म्हाज्या लागीं भासाभास करता तेन्ना आमी तेजेर हें करूं येता. एका भासशास्त्रान आवय भाशे विशीं अशें म्हणलां. आनी हें म्हाका हांवें जेन्ना हें वाचलें तेन्ना म्हाका एकदम बरें लागलें. तो म्हणटा जरी तर तेणें घोराबो युनिट घेतला, जें कितें घोराब्यान जाता तें वाड्यानूय लागू जाता, जें कितें वाड्यान लागू जाता तें प्रांताक लागू जाता. घोराब्यांतल्या वडिलांनी
तशेंच भुरग्यांनी ती वाचूंक बरोवंक शिकपाची गरज आसा. कित्याक जायते फावट आमी कोण आतां तरी इग्रोज आसा म्हणून जायतीं भुरगीं आमची इगोर्जेन वाचता. ती इंग्लिशीन शिकता, देवनागरीन ती कोंकणी शिकल्या आसतली, पूण रोमी लिपीन बरी वाचता. सो हो जो आमच्या लागीं पळय एसेट आहा तो आमी अदीक वापरून आमच्या भुरग्यांक रोमी कोंकणीचेर हाडपाक जाय. आनी त्या खातीर वडील तशे भुरगे, गांवांतल्या घरांतले आवय बापूय, भुरगे, नातरां सगळ्यांनी इल्लीपणी कोंकणी बरोवंक वाचूंक शिकपाची गरज आसा. जायते फावट आवय बापायन शिकोवपाक घडना जाय. तांच्यानी कितें पूण मटेरियल जावं, कित्याक आवय बापाय ऑल ऑफ ए सडन तांकां कितें शिकय म्हळ्यार शिकोवंक घडना जाय. सो त्या खातीर म्हाज्या हिसपान DKA सारक्या संस्थेन तांकां मटेरियल तयार करपाक जाय. भुरग्यांक शिकोवपाक घरांत पासून कोण जायत्या जाणांक कशी आसतली आनी ग्रॅज्युएट आवय बापूय आसूंक शकता, SSC केल्ली आवय बापूय आसूंक शकता, आनी तांकां जर सोंपता तशें शिकोवंक सोंपें जाता आमकां आमी तांच्या हातांनी घातलें, ती घरांनी थोडीपणी आपल्या आपूण शिकतली आनी त्या बरोबर आपल्या भुरग्यांकूय शिकयतली. आमी रोमी कोंकणी पाटलांवादारांनी गरजेचें म्हणल्यार जी बरपावळ रोमी कोंकणीन परगट जाता ती वाचपाक जाय. पुस्तकां म्हण, पत्रां म्हण, मागीर मासिकां म्हण, हें कितें जाय तें आमच्या भुरग्यांनी तशेंच वडिलांनी वाचपाक जाय. अशें जालें जाल्यार रोमी लिपीक 2 भासांनी फायदो जाता. पयलो फायदो, आवय बापूय भुरगीं वाचूंक शिकता, कोंकणीचो तांकां मोग मेळटा. आनी त्याच बरोबर जे मटेरियल, जी पुस्तकां कोणें पळय दुडूक वचून हें केल्या, परगट केल्या, तांकांय इल्लें बरें दिसता. दुडू पासून मेवलें ना जाल्यार चड लोकांक जर तें वाचलें डेफिनेटली ताका बरें दिसता, एका बरयणाऱ्याक बरें दिसता. जायते फावटी आनी हालींच्या काळार अदीक करून आवय तसो बापूय कामाक आहा. ती सकाळीं उठटा आनी कामाक वयता. भुरग्यांची आय आपयता. आनी आतां ते क्रॅश न्हू, क्रॅश वो क्रॅश, डे केअर, ओके, ते आहा. आतां जरी तर आया पासून तर पळयता ती तर कोंकणी उलोवपी जाली जाल्यार भुरग्याक खूब फायद्याचें. आमचे डे केअर जे हें आसा तितून जर कोंकणी उलोवप जालें जाल्यार भुरग्याक खूब बऱ्याक पडटलें. पूण जायते फावट अशें जायना आनी भुरग्यांचें खूब लुसपण जाता, हातूंत दुबाव ना. आनीक एक भुरग्यां लागीं कोंकणी भाशे विशीं कितेंच सांगतना तांकां अशे तरेन सांगपाक जाय की तांच्या जिवितांत कोंकणी भास खूब म्हत्वाची आसा म्हणून. कित्याक म्हत्वाची इतल्याच कारणांक लागून कोंकणी भाशे वरवीं आमच्यांनी आमचे कोंकणी संस्कृती जी आसा, आमचें कल्चर जें आसा तें आपणाव येता आनी नीज गोंयकार आनी गोंयकारपण आमी म्हणटा तें सांबाळूं येता, नाजाल्यार तें सांबाळूंक जायना. आनी एक समजया भुरगीं उलयता कोंकणी आनी चुकी करता म्हणून तांची टिका करपाची न्हू, तांकां क्रिटिसायज बिलकूल करपाचें न्हू. तांकां अदीक करून उत्तेजन दिवपाचें, एनकरेजमेंट दिवपाचो उलोवपाक, जाल्यार ती उलोवपाक फुडें सरतली आनी कोंकणी तांच्या तोंडान जीव उरतली. आतां सोंपयतना सोंपोवपाक पावलो, कितलो टायम जाला? 30 मिनट. आनी एक 5 मिनट आनी मागीर तुमच्या लागीं उलोवया. सो
भुरगीं आवय भाशेंत उलयतना तांकां चुकी करतल्यार तांकां तांची टिका करता काय ती डिस्करेज जावंक फावना, ऑन द कॉन्ट्ररी एनकरेज द्या. आतां हांव सोंपयतना परतून त्या भास शास्त्री जो आसा आनी ताणें जे आमकां 3 भासांचें सिच्युएशन आमच्या दोळ्या मुखार दवरल्या ताचेशी हांव येता. आनी तुमच्या घराब्यांनी शापाय शामाय, पूत सोनो आनी नातू आनी नाती कोंकणी भाशेन उलयता, कोंकणी शिकता, हो प्रश्न खूब म्हत्वाचो. तुमच्या घराब्यान फकत शामाय शापाय कोंकणी उलयना, आवय बापूय कोंकणी उलयना, न्हय म्हण भुरगीं कोंकणी उलयना. अशें आसा जाल्यार त्या घराब्यान 2 जनरेशनांक परतून कोंकणीचें हाडपाक खूब कठीण. पूण नथींग इज इम्पॉसिबल म्हणटा जाल्यार कशें जाल्यारूय पूण प्रयत्न केले जाल्यार खूब फायद्याक जातलें. ना तर त्या घराब्यान कोंकणी मोलपाक लागीं पावल्या. म्हणचेंच आमच्या समाजान कोंकणी मोलपाक लागीं पावल्या अशें आमकां दिसता. सो हाचे वयल्यान तुमकां कळटलें आमचे कोंकणी भाशेची आयचे परिस्थितीन भाशेची परिस्थिती, आवय भाशेची परिस्थिती कितें आसा पळय त्या घराब्यांनी चलितो सुरवात केली जे सुवातेर उणाव आसा थिंगा तो उणाव भरून हाडपाक जाल्यार कोंकणीची परिस्थिती सुदरूं येता, आमच्यांनी ती सांबाळूं येता. ना जाल्यार फुडाराक कोंकणी भास काबार जातली आनी कोंकणी भास काबार जावप म्हणचें जाणा जाल्यार आमची संस्कृती काबार जावप, गोंयकारपण काबार जावप आनी जें कितें आमी गोंयकार म्हणून कोणाकूय फुड्यान व्हडपणान सांगता तें व्हडपण फुड्यान काबार जावप. कांय फावटी तुवें डिकेचो उल्लेख केलो आनी तातूंत डिकेन करून घेवपासारकी गजाली आसात. तातूंत एक म्हाका गजाल आवडली की कोंकणी उलोवपी घोराब्यांचो मेळावो घेवप हो आमच्यान करूं येता. दुसरी गजाल तुवें डिकेक उल्लेखून म्हणली ती डिकेन मटिरियल तयार करचें चे वरवीं कुटुंबांनी वाचप करूं येता. हो उलोवंक हो जाणटेल्यांनी हो वडिलांनी भुरग्यांक आपणाल्या तांचे कडेन उलोवपाक वो शिकोवपाक तयार करूं येता. ह्यो बऱ्यो गजाल्यो तुवें मुखार हाडल्यात. इस्कॉलांनी भुरग्यांक शिकोवपा खातीर आमचो यत्न आसा पूण सद्याक ह्या कोवीड सिट्युएशनाक लागून कोणूच मुखार उलोवंक सोदिना वो उलोवंक तयार ना. हे खातीर कांय गजाल्यो जायती आडखळून पडलेली आसात. इस्कॉलां सुरू जातूच घडये हो आमचो जो यत्न चालू आसा तो यत्न जातलो. आनीक म्हाका खात्री आसा जर आमकां खरें मन आसलें जाल्यार हो जो आमी यत्न करता तो फळारी जातलो. कोंकणी बरोवपा विशीं आतां जो एक मुद्दो दोन भाशेनी मुद्दो आयलो. मुगेलो बाब म्हणटा की स्टँडर्डायझेशन आसचें न्ही, फकत साहित्यीक वावरा कडेन आसचें. मागीर हेरांनी फादरान म्हणलें की स्टँडर्डायझेशन आसले शिवाय गोंदळ जावं येता. हे विशीं आमचें मन मुखार गेल्लें आसा. हांव पासून मानता स्टँडर्डायझेशनाच्या नांवान खूब भासो आख्खे संवसारभर मोरत आसात आनी आमी कोंकणीक एक ताचो बळी जावंक दिवंक फावना. पूण तेच बरोबर साहित्य तितलेंच दर्जेदार जावंक जाय हो आमचो यत्न. आतां पत्र मासिकांनी जी कोंकणी बरयतात ती जर दर्जो न्ही स्टँडर्डायझेशन प्रमाण रिती प्रमाणे ना जाल्यार थंयसरूय एक गोंदळ असो जावं येता की वाचपी 2 तरेचे आसात. एक सामान्य वाचपी आसा, एक बरोवपी वर्ग वाचपी आसा. बरोवपी वर्ग वाचपी तो घुस्पता, सामान्य वाचप्याक तें कांयच पडून वचना. तेन्ना घडये अशेंय करूं येता आसत आमी की सामान्य लोकां खातीर
एक वेगळे मॅगझीन आमी तयार करप सामान्य लोकां खातीर तांकां आवडटा तसलें माध्यमांतल्यान तांकां वाचूंक दिवप आनीक तांकां कोंकणी कडेन लागीं दवरप अशें करूं येता। आनीक आमी जें आयकुपाचें माध्यम आसा तें जाता तितलें चड आपणावन तें लोकां मेरेन पावयल्यार ताचो खूब फायदोय जावं येता। आज आमी पळयता पॅन्डमिकांत जायते कातोलीस आपलो यूट्यूब हाचेर कातार घडटा आनी घालता, शेअर करा म्हणटा आनी तें शेअर करून शेअर जाताय बीन आनी तातूंतल्यान ते लायक्स पळयले जाल्यार एक दिसता कातारां लोक आयकतात आनी चड करून फामाद कातोलीस आसा तांची कातारां चड प्रभावीपणान लोक मानून घेता अशें दिसता। ती सगळींच बरी आसता अशी ना, पूण तांचे लायक्स पळयले जाल्यार ती तांचो प्रभाव लोकांचेर आसता। अशे तरेन आमी खंय तरी यत्न केलो जाल्यार आमकां यश मेळूं येता। आमची काणयो, आमच्यो कविता, आमची ल्हान ल्हान उलोवपां जर आमी यूट्यूब करून घाले जाल्यार हांगा ना जाल्यार थंय कोण तरी आयकतलो। आनी यूट्यूब म्हणल्यार युनिवर्सल माध्यम आसा, ह्या माध्यमांतल्यान आमी जर मुखार गेले जाल्यार आमकां यश मेळूं येता। दालगाद कोंकणी अकादमी जाता तितलो यत्न करता कोंकणी भास सांबाळूंक, कोंकणीचो विकास करूंक, कोंकणीची उदरगत करूंक आनी हे उदरगतींतल्यान जें बरेंपण येतलें तें कोंकणी भाशे खातीर येतलें अशी हांव आस्त बाळगितां।